लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर सो वळी 17 ते 30 आणि 6. जेजू उपदेश दिता आणि पिडेवंतांक बोरिंग करता. तांचे बराबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड समूह एकठांय जालो. आणि जुदेया थावन जेरुसल्या थावन आणि दर्या देगेच्या तीर आणि सिदोन नोगरा थावन ताचे उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयिल्लो पुस्कोळ लोक जमलो. आणि मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बोरिंग करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. मोळार दिल्लो उपदेश. दोळे उबारून आणि आपल्या शिसांक पळयोवन जेजून सांगले, गरीब ती तुमी सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. आतां भुकेल्यांत ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमकां देव दादूशी करतलो. आतां रुदोन करतात ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमी हांसूंक पावतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेष करतीत आनी तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत तेन्ना तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर शिराप घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमी गिरेस्त मनशांनो, तुमचें कोटा, कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें. आतां दादोशी आसात ती तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात. आतां हांसतात ती तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी रोडतल्यात आनी रुदोन करतल्यात. सगळो लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना कोटा कोटा तुमचें, कित्याक तांचे पुर्वज कुड्या प्रवाद्यांक तशेंच करताले. दुस्मानांचो मोग. पूण तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगावलें काडून घेतीत ताका तुजो जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी ओस्त काडून वेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तांतूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी पर्यान आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांक तुमी बरें करशात जाल्यार तांतूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कितलेंय उश्णें दिशात जाल्यार तांतूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिला तितलेंय परत घेवच्या मोनान पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी भोव ओर्त्या देवाचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकारी आनी खोट्या मनशा सोरी तो कोणवाळो
जसो तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात.